अनंत गजाली अग्नीच्या सांगतान कर्तुबी गोंयकार ल्हान जाले म्हान. नमस्कार. प्रुडंट मिडियाच्या आजच्या ह्या कार्यावळींत तुमकां सगळ्यांक माये मोगाचो नमस्कार आनी येवकार. गोंयचें नांव व्हड करून ल्हान जालें म्हान. आपल्या असामान्य कर्तुबा वरवीं आपल्या वावरान आपलें नांव फकत गोंयभर न्ही जाल्यार भारतभर करपी आनी तातूंतल्यान फाटले पिळगेक प्रेरणा दिवपी अशे कांय व्यक्ती कडेन ही भासाभास अनंत गजाली अग्नीच्या सांगातान कर्तुबी गोंयकार ल्हान जाले म्हान. कांय व्यक्तींच्या नांवा फुडें कांय बिरोधां लागतात. देखीक महात्मा म्हणलो की गांधीजी आमच्या दोळे मुखार येता. लोकमान्य म्हणलो की आमच्या दोळे मुखार येतात ते लोकमान्य टिळक. गान कोकिळा म्हळे ती आमच्या दोळे मुखार येता ती लता मंगेशकर. मास्टर ब्लास्टर म्हणलो जाल्यार सचिन तेंडुलकर आमच्या दोळे मुखार येता. ती व्यक्तिमत्वां आपल्या वावरान वा कर्तुबान आपल्या नांव फुडें अशे तरेचे ब्रँड्स अशे तरेची बिरोधां तयार करतात. आमच्या गोंया भितरय एक अशी व्यक्ती आसा, एक तरणाटी आसा जिणें आपल्या नांव फुडें आपल्या कर्तुबान आपल्या वावरान आपल्या नांव फुडें एक बिरोध तयार केला. ती व्यक्ती म्हळ्यार बाय दिव्या नायक, जिका पुराय गोंयभर आनी गोंया भायरय बी धालो गर्ल म्हणून वळखतात. आयज आमचे मदीं आसा दिव्या बाय नायक. दिव्या बाय, तुका आमच्या ह्या स्टुडियोंत आमच्या ह्या कार्यावळींत येवकार आनी नमस्कार. थँक्यू. नमस्कार. दिव्या बाय क्वॉलिफिकेशन एक इंजिनियर आसा. बाय प्रोफेशन ते प्राध्यापक आशिल्ले हालीं मेरेन. सद्याक ते PhD करता आनी ताचे खातीर ताणें सद्याक ब्रेक घेतिल्लो आसा. आनी बाय पॅशन ते एक गायक आसा. आनी आयज खेरीतपणान आमी ताच्या पॅशनीचेर तांचे कडेन तुमच्या मुखार भासाभास करपाचे आसात. बाय दिव्या, ही संगीताची किंवा गायन कलेची आवड भुरगेपणांत कशी तयार जाली? तर सर हांव चवथेक आसतनाच्यान म्हणल्यार सिंगींग आनी डान्स हे दोनी बरोबर हांवें क्लासीस जॉयन केल्ल्यो. आनी भजनाची सुरवात एक्चुली म्युजिकाची म्हजी सुरवात भजनांतल्यान जाल्ली. आनी पयलें जें मार्गदर्शन म्हाका मेळ्ळें ते श्री सावळो चोडणकर हे म्हजे पयले गुरू म्युजिकाचे. आनी डान्स हे दोनी म्हजे सायमल्टेनियसली दोनी चालू आशिल्ले. सो डान्साची म्हजी पयली गुरू श्रीमती सपना नायक कोचरेकर. सो गायनाचे जर सांगप म्हणल्यार 8 वर्साचे सुमारे 8 वर्साचे आसतनाच्यान म्हजी म्युजिकाची एक जर्नी सुरू जाली. भजनां आनी भजनांतल्यान पयलो अभंग जो म्हजो कांदा मुळा भाजी जो अजून मेरेन म्हजो फेवरेट आसा. सो ह्या जर्नी भितर एक्चुली भजनाचो म्हजो एक्चुली चड प्रभाव आसा म्हजेर. 100+ स्टेज शोज म्हळ्यार एट द एज ऑफ ऑलमोस्ट 9 and 10 years. आनी ताजे नंतर हांव म्युजिकाचो प्रवास मराठी धरून जेन्ना 2014 म्हाका फायनली रियलायज जालें की हांवें खंय तरी कोंकणींतल्यान एक तेन्ना इवन लॉर्नाची इतली सॉंग्स हायलायट जाताली, इतले लॉर्ना गाजताले. आनी त्या वर्सा हांवें 2014 ऑलमोस्ट आफ्टर 8 to 10 years अशें म्हणटात तशें आमी 2014 हांवें कातरां म्हणपाचें एक इनिशिएटीव घेवन हांवें प्रेजेंट केलें कॉम्पिटिशनाक. आनी तेन्नाच्यान म्हाका रियलायज जालें की एका म्युजिशनान म्हाका सांगिल्लें की दियो यू हॅव रियली ब्रायट फ्युचर इन कोंकणी, सो प्लीज गो अहेड म्हणून. सो दॅट टायम आय हॅड टेकन दॅट पॉयंट. आनी तेन्नाच्यान कातरां आनी दो म्हगेले भजनाची एक जी म्हगेली एक कनेक्शन आसा तें चालूच आशिल्लें खंय तरी सायड बाय सायड. बट हांव स्टेज शोज म्हजे चडशे म्हणल्यार हेवी स्टेज शोज जे जाले ते कातरांतल्यान सुरवात जाली. आनी ताजे नंतर मागीर कातरांतल्यान येवन म्हाका फायनली रियलायज जालें की हांव इवन म्हजे कोंकणीचे थोडेशे म्हाका बरोवपाक आनी खुबश्यो गजाली साहित्य इल्लेशे बारीकशे अशें बरोवपाक म्हाका आवडटा. सो तातूंतल्यान मागीर हांवें वाय नॉट आमचे फोकाचेर कित्याक न्ही. आनी ताजी सुद्दां एक सेपरेट स्टोरी आसा. ताजे कडेन येतले आमी मुखार. तुमी सांगलें की 8 वर्सांच्या पिरायेचेर जवळ जवळ तुमी म्युजिकां भितर आयली, डान्सां भितरय बी आयली. पालकांचो सपोर्ट कसो मेळ्ळो ह्या पिरायेचेर? एक्चुली जे सद्याक हांव अजून मेरेन जे म्हजो किंवा स्ट्रगल हांव म्हणन की किंवा अजुनी जो सक्सेस जो म्हाका मेळ्ळा तो फक्त म्हज्या पेरंट्सा खातीर. आनी हें नॉर्मली जेन्ना खंयचो आर्टिस्ट सुद्दां तुमच्या शोवाचेर येता तेन्ना नॉर्मली इट्स बट हांव म्हणन की आय एम व्हेरी मच फॉर्च्युनेट इन दॅट केस की त्या टायमार म्हळ्यार जेन्ना हांव एक 4थाक आशिल्लें तेन्ना आमचे अशे कडेन अशी बायक्स आनी हे ट्रॅवल करपाक क्लासी कडेन वचपाक खूब प्रॉब्लम जाताले. सो आय रिमेंबर स्टील म्हजी मम्मा म्हाका चलत घेवन वताली. बट दॅट एक्चुली मोटिवेटेड मी टू की सपोज हांव जर क्लासीक जर एक दीस हांवें अटेंड करुना जाल्यार मम्माचो फूल टायम टेबल हालतलो. सो त्या खातीर हांव एवरी डे आय वॉज व्हेरी पंक्च्युअल इवन टू क्लासीस ऑल्सो.
आनी क्लासीस म्हज्यो अश्यो आसताल्यो की 4 ते 5 1 वराची म्हजी डान्स क्लास, मागीर 1 वराचो ब्रेक आसतालो आनी मागीर 7 ते 8 म्हजी भजनाची क्लास आसताली. सो पेरंट्स एवरी टायम एक तरी मम्मा म्हाका चलत सोडटाली, नाजाल्यार आमची एक स्कूटर आशिल्ली डॅडी म्हाका थंयच्यान क्लासीक व्हरतालो. सो आफ्टर दॅट वेन आय स्टार्टेड गोईंग ऑन म्हळ्यार स्टेजीचेर वचून परफॉर्म करपाक लागले. सो इट इज ऑब्वियस न्ही की एवरी टायम पेरंट्स वील फील व्हेरी प्राऊड ऑफ यू. बट टील टुडे लायक बारीक स्टेजी वेल्यान व्हडल्या प्लॅटफॉर्माचेर इवन आतां हांवें इंटरनॅशनल प्लॅटफॉर्माचेर सुद्दां परफॉर्म केलें. वेन एवर आय गो बॅक टू माय पेरंट्स आनी आस्क की मम्मा कशें आशिल्लें, इट वॉज ओके. दे नेवर सेड की तुवें इतलें म्हळ्यार तेणी अशें आज मेरेन तरी म्हाका केन्ना म्हणूं ना एक्चुली की तूं खूब बरें गायता किंवा कोणूच असो तुजे भशेन गावूंक शकना अशें तरी. म्हळ्यार हांव तुमकां एक एग्जाम्पल दितां, तशें केन्नाच जावं ना. सो टील टुडे दे से दॅट थंय मातशें तुगेलें मिस्टेक आशिल्ली किंवा यू आर ओके. सो दॅट इज वॉट दे हॅव ऑलरेडी सेड. आनी आय थिंक दॅट इज द मेन पॉयंट दॅट इज ऑलवेज मोटिवेटींग मी टू बी बेटर एवरी टायम. खूप महत्वाची पालकां कडच्यान मेळपी अशे तरेचो प्रतिसाद. कारण ना जाल्यार एके तरेचो अहंकार येवपाची शक्यता आसता जायते फावटी की हांव पावलो जालें, आय हॅव अटेंड द फायनल जें कितें पॉसिबल आशिल्लें तें. इट इज नॉट एक्चुली म्हणल्यार भुरगें जेन्ना म्हणटा ती एक वेगळी गजाल आसता की हांव खंय तरी पावलें. बट पेरंट्स जेन्ना म्हणटा की आपलो भुरगो खंय तरी पावला आनी ही इज ऑन द टॉप लेवल, दॅट इज वेन यू नो जो भुरगो आसता पळय तो एक पावल सकयल देंवता. सो एवरी टायम आय फील दॅट. तुवें मागीर मुखार वचून शिक्षण इंजिनियरिंगांतल्यान घेतलें. सो बेजिकली आमी पळयतात एक रेअर एग्जाम्पल सोडत जाल्यार की इंजिनियरिंग मेडिकल ह्या लायनींतले लोक कलेच्या क्षेत्रां भितर तशे मुखार आयिल्ले आमकां दिश्टी पडनात किंवा तांणी तें पॅशन म्हणून मुखार व्हेल्लें आमकां दिश्टी पडना. तें कशें साध्य केलें? एक्चुली इंजिनियरींग आय वूड स्ट्रेट फॉरवर्ड हांव सांगपाक सोदता की इंजिनियरींग वॉज जस्ट एन ऑप्शन फॉर मी बिकॉज द टायम आमच्या टायमार वी डीड नॉट हॅव मच यू नो आमकां सिलेक्ट करपाक किंवा हांवें हेंच करत जाल्यार म्हजें फ्युचर कितें आसतलें हें आमच्या त्या टायमार म्हणल्यार जशें तुमकां खबर आसतलें की अमूक फिल्ड चूज करपाची तेन्ना एक हें नाशिल्ली आनी जशी आतां फिल्ड्स एवेलेबल आसा भुरग्यां खातीर ऑपॉर्च्युनिटीज आसा तश्यो नाशिल्ल्यो. सो इट वॉज जस्ट लायक अ प्रोफेशनल डिग्री आय हॅव टू अप्लाय फॉर. आनी तातूंतल्यान हांवें इंजिनियरिंगाक अप्लाय केलें आनी म्युजीक म्हजें सायड बाय सायड चालू आशिल्लें. म्हळ्यार जेन्ना हांव इवन इंजिनियरींग शिकतालें तेन्ना सुद्दां 9 to 5 आमची कॉलेज. आफ्टर 5 आय यूज टू गो फॉर माय शोज. सो आय वॉज मोर फोकस्ड ऑन माय म्युजीक करियर एक्चुली. बट देन इवेंच्युअली आय डिसायडेड टू मेक इट एज अ पॅशन नॉट एज अ प्रोफेशन. म्युझिकाची सुरवात बेजिकली भजनांतल्यान जाली तुवें सांगलें की कित्याक लागून ती भजनाची आवड तयार जाली? सर एक्चुली पळोवपाक वचत जाल्यार हांव ज्या वाठारांत रावता म्हणल्यार आमच्या कुडचडे वाठारांत तेन्ना खूब रेअर आसतालें की क्लासीस किंवा अशें जे कडेन तूं वचून यू नो यू कॅन इजिली ऑप्ट फॉर. सो क्लासिकल म्युजीक तरी त्या टायमार तरी म्हाका कांय आयडिया नाशिल्ली बीन आनी टी व्ही बीन खूब कमी आशिल्ले कारणान इतली आयकुपाकूय मेळनाशिल्लें किंवा हेंच म्युजीक बरें दिसता हें हांव शिकतलें अशें तें केन्ना म्हजे कडेन ऑपॉर्च्युनिटी आयली ना. फक्त हिंदी सॉंग्स सिनेगितां चड चलतालीं. सो भजनाची कोणी तरी क्लास सुरू केल्या अशें म्हणून आयकल्लें. सो त्या खातीर हांव थंय वचून हांवें एडमिशन केल्लें म्हजें. आनी भजनाची एक गजाल म्हणल्यार हांव भजनांतल्यान शिकलें की वेन एवर यू आर जर तुका परफॉर्मर जावपाक जाय किंवा यू वॉन्ट टू सिंग जाल्यार भजन एक अशी एक स्टायल आसा जी तुका एक्चुली बिंदास करता. गावपा कडेन तुका प्रत्येक हाजे कडेन तुका ती बिंदास करता. वेर एज आय एम नॉट कंपेरींग एज सच बट क्लासिकल म्युजीक इज मोर कॉन्सन्ट्रेटेड टू यू आनी भजन म्हणल्यार यू आर ट्रायंग टू यू नो एम्फसायज मोर ऑन द लिरिक्स आनी तुमी म्हणल्यार आमचे रसीक आसता न्ही तांचे कडेन तुमी खूब फास्ट कनेक्ट जावंक शकता. सो त्या खातीर म्हाका भजनाची ही एक चड इंट्रस्टींग गजाल दिसता. एक झलक आमकां आयकुपाक आवडटली? हय शुअर. एक्चुली हांव गवळणीचेर मातशें चड करता. असा कसा देवांचा देव बाई ठकडा, असा कसा देवांचा देव बाई ठकडा. गवळ्या घरी जातो दही दूध खातो, गवळ्या घरी जातो दही दूध खातो. करी दह्या दुधाचा रबडा,
हो करी दह्या दुधाचा रबडा 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 देवांचा देवबाई ठकडा असा कसा देवांचा देवबाई ठकडा. वा सुंदर. या भजनाकडच्यान लोकसंगीताकडे येवपाचो प्रवास कसो आशिल्लो? हां एक्चुअली खूब इंटरेस्टिंग गजाल आसा एक्चुअली ही सर. आनी एक स्टोरी ताका खूब म्हणल्यार आय डोंट नो की इट वॉज मेड फॉर मी ऑर अशें कितें तें. बट 2015 वर्साक गोंयचो आवाज सिंगींग कॉम्पिटिशन जाल्लें आनी तेन्ना बांगलानाटक.com ही एक टीम जी बेंगॉली टीम आसा ते नॉर्मली तांचे बेंगॉलचे हँडीक्राफ्ट्स आनी म्युजीक प्रमोट करता. सो ते आयिल्ले ते कॉम्पिटिशन पळोवपाक. तांचो प्रेजिडंट ही वॉज प्रेजंट देर. आनी दॅट टायम ही रियलायज दॅट वी नीड टू मेक अ कोलॅबरेशन बिकॉज ते इतले वर्सां इंटरनॅशनल कोलॅबरेशन्स करीत आयिल्ले आनी तांणी म्हणलें की आमचे आतां आमी गोंयान प्रोग्राम करतात सो वाय नॉट कोलॅबरेट विथ अ लोकल सिंगर. सो दे हॅड सीन माय परफॉर्मन्स आनी ताजे नंतर दे कॉल्ड मी जस्ट फॉर अ मिटींग. आनी दॅट टायम आय वॉज एक्चुली ब्लँक बिकॉज फोक आनी कित्याक हे इतले हायलायटेड नासताले आमचे फोक बीन इतले. सो तांच्या मिटिंगे बरोबर ताणें म्हाका सांगलें की यू हॅव टू सिंग अ फोक फॉर्मॅट. सो म्हाका फक्त खबर आशिल्लें शिगमो आनी एक 2-4 लायन्यो त्यो हांवें तांकां म्हणून दाखयले. सो ताणें म्हणलें आनी कितें आसा जें फिमेल वर्जनान तुका कितें करूं मेळटा. सो तांकां हांवें सांगलें की सर रायट नाव आय डोंट नो एनीथींग बट जस्ट गिव मी 2 days टायम आय विल कम बॅक वीथ सम कंटेंट म्हणून. सो ही सेड ओके. ताजे नंतर हांव 2 दिसांनी म्हळ्यार हांव म्हज्या जे कोण लागींचे म्हाका लोक आशिल्ले म्युजिकान फोकाचे हातून तांकां वचून मेळ्ळें. तांचे कडल्यान एक 23 लायनीचे हांवें एक फूल धालो बरोवन हाडलें आनी मागीर हांवें तांकां व्हरून तें प्रेजेंट करून दाखयलें. आनी फर्स्ट लायन जेन्ना हांवें तांकां ती गावन दाखयली तांकां ती एक्चुली खूब आवडली. आनी त्या दिसाक गोंयचेच थोडे आमचे म्युजिशियन आमचे क्रिश्चन भाव ते आशिल्ले थंय आनी तांणी सहज तें हांवें जेन्ना गावन दाखयलें तेन्ना फक्त तांणी एक म्युजीक क्रिएट केली. आनी जेन्ना आमी तें फूल एकूच लायन एक्चुली ती श्री धालो गे धालांनी खेळुया ती फूल जेन्ना आमी एक लुपान जेन्ना म्हणलें की तांकां तें खूब आवडलें. आनी ताजे नंतर म्हजे बरोबर ती देबॉलिना भौमीक आसता न्ही सिंगर ती म्हजे बरोबर गायता. सो तिकाय तें खूब आवडलें आनी शी स्टार्टेड कोलॅबरेटींग वीथ देअर कंटेंट वीथ अवर कंटेंट. सो वीथ दॅट आमचें धालांचें क्रिएशन एक्चुली तशें जाल्लें. आनी फ्रॉम देर आय फेल्ट दॅट यू नो देर इज अ नीड फॉर दीस. आनी हय सो पयली सुरवात म्हजी फोकाची जी जाल्ली ती धालांतल्यान जाल्ली विथ अ सीडीच्या खातीर हे सगळो हो प्रोसेस सगळो सीडीचो आशिल्लो. कितलो योगायोग पळय न्ही गोंयचो आवाज ही सर्त आनी तातूंतल्यान एक गोंयचो आवाज बांगला.com सारक्या अतिप्रतिश्ठेच्या एका म्युजिकांतल्या संस्थेन वळखप आनी तो गोंयचो आवाज गोंया भायर सबंद भारतभर आनी भारता भायर सुद्दां पावप आनी तातूंतल्यान मागीर तुजी स्वताची एक धालो गल ही इमेज तयार जावप एक कितले आनंद दिवपी गजाल. हय एक्चुली सर 2017 वर्साक आमची ही सीडी आयिल्ली आनी 2018 वर्साक म्हाका देबॉलिना शी इज व्हेरी क्लोज टू मी. सो ताणें म्हाका सांगलें की यू हॅव टू परफॉर्म फॉर इंटरनॅशनल फेस्टिवल पूण ह्या फावटी तूं आमचे बरोबर कोलॅबरेट करना यू आर डुईंग द इनॉग्रेशन सेरेमनी. आनी दॅट टायम जेन्ना ते स्टेजीचेर येवन सांगताले शी यूज द फर्स्ट टर्म दॅट सेईंग इट एज धालो गर्ल. सो फ्रॉम देर त्या प्रोग्रामाच्या नंतर मागीर खूब जाणां लोकांनी म्हाका टॅग करतना सुद्दां धालो गर्ल म्हणून टॅग केलो. हांव मुद्दाम सांगता म्हणजे मागीर आन्सर कंटिन्यू कर की आयज जर गुगलाचेर आमी जर मारलें दिव्या नायक म्हणून जाल्यार जितले हे येतात न्ही रिजल्ट्स येतात ताजे परस धालो गर्ल म्हणून जर मारले जाल्यार चड रिजल्ट्स येतात आनी एका कलाकारा खातीर म्हाका दिसता खूब अभिमानाची गजाल. एक्चुली इट इज अ व्हेरी प्रावड मुवमेंट जेन्ना हांव अशें म्हणन की इतले वर्सांचे हांवें स्ट्रगल जे हांव अशें पळयता एवरी टायम की भजनांतल्यान सुरवात केली मागीर हांवें सिनेगितां कॉम्पिटिशनाक सुरवात म्हणली मागीर इवन लायट म्युजीक भावगितां भक्तिगितांचे सुद्दां प्रोग्राम केले. ताजे नंतर हांव कातरांनी हांवें नांव जोडलें. पूण जेन्ना फोका कडेन हांव आयलें गोंयचे मातयेच्या संगिता कडेन जेन्ना आयलें तेन्ना तें तुका एक नांव मेळटा आनी यू गेट अ रिस्पॉन्सिबिलिटी आफ्टर दॅट. सो दॅट इज एक्चुली व्हेरी प्रावड मुवमेंट फॉर मी. आनी सगळ्या खातीर प्रावड मोमेंट अशे खातीर की यंग एजीचेर आपल्याक दिसचें की ह्या मातयेचें गायन जें आसा ह्या लोकवेद जो आसा लोकसंगीत जें आसा ताची वळख घडप आनी ती वळख मागीर सबंद संवसाराक घडोवप आपणें हाजे परस मोठें आनी भाग्य एका तरणाट्या खातीर आसूंक शकता अशें म्हाका दिसना. ना एक्चुली सर हांव तुमकां मुद्दमून सांगून सोदता की ल्हान आसतनाच्यान म्हाका घुमट वाजोवपाची खूब उमेद आशिल्ली. पूण अशें केन्ना जावना की जशें तुमकां खबर आसतलें की प्रोग्राम्स आनी फोक आनी हें आतां आमी हायलायट करतात हें पयलीं अशें नाशिल्लें.
सो फक्त चवथीचे पुरते घुमट वाजोवप ते सायडीन दवरप परत नेक्स्ट इयराक वाजोवप बट एट सम पॉयंट म्हाका अशें दिसतालें की आय एम कनेक्टेड समवेअर आय हॅव टू गो समवेअर वीथ दीस इन्स्ट्रुमेंट ऑर वीथ समथींग म्हळ्यार एक म्युजीक आसूं किंवा ते कंटेंट आसूं कितें किंवा हांव जे गायता इवन जे हांव ते बरयता सुद्दां ते सुद्दां आसूं बट म्हाका अशें दिसतालें एवरी टायम की आय एम कनेक्टेड समवेअर आय हॅव टू गो समवेअर इन लायफ येस खंयच्या खंयच्या राष्ट्रीय वा आंतरराष्ट्रीय महोत्सवांनी सादरीकरण केलां हांवें थ्रू banglaNatak.com आमी इंटरनॅशनल म्युजीक फेस्टिवलाकूच मोस्टली हांवें परफॉर्म केलां हय बट नॅशनल लेवलाचेर सर आजून तरी हांव नॅशनल लेवलाचेर वचूना बट आमी थ्रू ग्रूप गेल्यात लायक देर इज वन ग्रूप मांडो मोगी जे आमी ट्युनिशिया गेल्लीं गोवन कल्चर आनी फोक आनी मांडो हें सगळें परफॉर्म करपाक हय आनीक जंय जंय हें केलां म्हणजे गोंया भायर किंवा कोंकणी वाठाराच्या भायर जंय जंय हो कोंकणी लोकवेद तुवें पावयला थंय कितें प्रतिक्रिया मेळ्ळ्यात जो आमी कातरांचो प्रोग्राम केल्लो तो आमी पयलो प्रोग्राम आमचो जाल्लो आवटसायड इंडिया दॅट इज इन दुबय मागीर ताजे नंतर आमी कुवेट परफॉर्म केल्ले सो ही चडशी आमी कातराच्या मार्फत गेल्ली फक्त एकूच आमचो ग्रूप आशिल्लो जे आमी फोक आनी गोवन कल्चर आनी मांडो दुलपदां हे सगळें परफॉर्म करपाक आमी ट्युनिशिया ह्या कंट्रीन गेल्लीं सो वीथ फोक आय हॅव ट्रॅवल्ड टू वन कंट्री येस एक कंप्लेन अशी आसता की आयचो तरणाटो हो लोकवेदा कडच्यान आपल्या मातये कडच्यान आपल्या संस्कृती कडच्यान पयस वता आनीक ती कंप्लेन जेन्ना आमी ना म्हण सांगतात आमचे सारके तेन्ना तुजे सारक्याचे एग्जाम्पल दितात पळय आमचे कडेन दिव्याबाई आसा जाणें गोंयचो लोकवेद गोंयची मातयेंतलें जें गीत आसा तें संगीत आसा तें पावयलें राष्ट्रीय आंतरराष्ट्रीय पावंड्याचेर म्हणून आनीक नवीन तरणाटे सपोज ह्या क्षेत्रां भितर येतले जाल्यार तांणी कशे तरेन आपल्याले हें परस्यू करपाक जाय मुखार एक्चुली सर पळोवपा वचत जाल्यार म्हणजे जेन्ना आमी फर्स्ट जेन्ना म्हजें धालो सॉंग आयलें तेन्ना इट वॉज न्यू दीस कन्सेप्ट वॉज कम्प्लिटली न्यू फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल खुबश्या जाणांक हो नवो दिशिल्लो प्रकार ताजे नंतर खुबश्या भुरग्यांनी आपले आपले टॅलंट्स मुखार हाडले थ्रू फोक किंवा शिगमो म्हणात किंवा वेगळीवेगळी सॉंग्स हे सगळें बट एट द व्हेरी मुमेंट अशें म्हाका दिसता की जे आमचे जाणकार लोक आसा फोकांतले तांणी बीन एक म्हणल्यार नॉट सेईंग इट लायक अशें कॉन्सन्ट्रेटेड रावन किंवा हेच फक्त फोक म्हजें किंवा हेच फोक म्हजें हें जर करनासतना जर पिळग्यान पिळगेक जर हें पावयलें एटलिस्ट द कंटेंट इफ नॉट कंटेंट एक्चुली हांव सद्याक आमी सद्याक एक बारीकसो लोकल प्रोग्राम्स करतात आमचो फक्त हेतू इतलोच आसा की जी भुरगीं आसात आयज कालची तांकां फक्त कळपाक जाय की फोक कितें तें इन डिटेल मे बी ती खंयच्या जाणकारा कडल्यान शिकूं शकतात पण म्हजें फक्त काम म्हाका इतलेंच दिसता की हांवें एटलिस्ट द म्युजीक तांचे ते तोंडान ती घोळपाक जाय सो तितलें तरी काम हांव करतां आनी ह्या म्युजीक फिल्डान अशे खुबशे तरणाटे भुरगे आसात जे आज तांकां रियलायज जाला की आमी हे मुखार खंय तरी व्हरपाक जाय आनी आमी इंडिविज्युअली सुद्दां परफॉर्म करपाक जाय आय एक्चुली अप्रिशिएट मेनी ऑफ देम कित्याक इंडिविज्युअली अशे खुबशे आर्टिस्ट आसा जे कोलॅबरेट करता भायले एक्चुली हें गरज आसा आमकां गोंयकारांक आनी आमच्या कंटेंटाक जे आमचे कडेन आसा इतलें भरून भरून ताजी एक्चुली गरज आसा की नॉट वाय ओन्ली मी हांव सदांच हांव कित्याक इट शूड बी एनीबडी एल्स आनी कोण तरी आसपाक जाय की कोलॅबोरेशन तुमी करात इवन इंटरनॅशनल कोलॅबोरेशन जर हांवें खुबदां सुद्दां सांगता की म्हजे फेलो आर्टिस्ट आसा तांकां की तुमकां जर इंटरनॅशनल कोलॅबोरेशन्स मेळटा तुमी मुजरत करात यू डोंट हॅव टू टेक परमिशन फ्रॉम एनी पर्टिक्युलर आर्टिस्ट ऑर खंयच्या फोकाच्या ग्रुपा कडल्यान तुमकां परमिशन घेवपाची गरज ना कित्याक जें तें तांचें आसा तें तितलें तुमचेंय बी आसा सो फक्त तुमकां कंटेंट जाय पडटा फक्त केन्ना की एरर्स आसपा जायना वा खंयचे गजाली मिस्टेकन जावपा जायना सो त्या खातीर फक्त आमकां जाणकारांची हेल्प जाय पडटा बट एट द सेम टायम तरणाटे जेन्ना मुखार सरता तेन्ना जाणट्यांनी बीन किंवा आमच्या जाणकारांनी बीन तांकां मातशें एक पुशअप जर दिलो जाल्यार म्हाका दिसता जें आमी एका टायमार आमकां दिसतालें की गोंय म्हणल्यार फक्त मांडो दुलपदां आनी बाकीची देखणी पूण गोंय तशें ना गोंयान भितर धालोय आसा शिगमोय आसा शिगम्याचे वेगळे वेगळे प्रकारूय आसा गोफ आसा घोडेमोडणी आसा मोरुले हो प्रकार खूब कॉन्सन्ट्रेटेड उरिल्लो जो आतां मुखार सरता खुबश्या कंटेंटा म्हणजे प्रोग्रामाचे मार्फत डान्साच्या मार्फत तांचो डान्सा मार्फत सो येस सपोज दिव्या धालो म्हणटा जाल्यार आनी कोण येवन धालो कित्याक म्हणटा एक्झॅक्टली सो दॅट इज वॉट आय वॉन्ट एक्चुली आनी तो हें येवपाक लागला हय एक्चुली आयला तुझ्या जेन्ना संगीताचो आमी विचार करता तेन्ना एक भजन संगीताचे बद्दल तुवें सांगलें एक वेगळो प्रकार गायनाचो
आनीक लोकगितां लोकवेद वेगळ्या तरेचो प्रकार आनीक तुवें सांगलें की कातारां आनीक हें सगळें करत आसतना कैलास खेर सारको शोभा मुद्गल सारकी आनीक सुफी संगीत हाचेरूय तुजो तितलोच पगडो आसा तितलोच प्रभाव आसा. हय सुफी म्हाका म्युजीक इतल्या खातीरूच आवडटा कारण ती हांव भजना कडेन खूब रिलेट करता. कारण सुफी म्युजीक तुका हांवें जशें सांगलें तुमकां की बिंदास गावपाक तुमकां ते एक मेकळीक दिता. सो पयलें म्हजें एक्चुली इन्स्पिरेशन कैलाश खेर कारण तांचे द वे ऑफ परफॉर्मिंग तांचे ते हात तो तुजे सादरीकरणाक दिसता जाय हय कारण हांव तांकां खुबश्या फावटी नोटीस करता एवरी टायम तांचे परफॉर्मन्स बी पळयता. आनी दुसरें म्हजें इन्स्पिरेशन आसा शुभा मुद्गल मॅडम. पूण आनीक खूब मनांतल्यान म्हजी फेवरेट जी आसा ती आसा फरिदा खानम. आनी तिची खुबशीं सॉंग्स म्हाका आवडटा आनी तिची ती स्टायल किंवा म्हाका एका टायमार अशें दिसतालें की म्हजो आवाज हो खूब सुफी जॉनराचो आनी खूब जड आसा. सो विल आय गेट अ चान्स समवेअर टू सिंग अशें बारीक आवाजाचे सॉंग्स म्हणटात. बट एट अ टायम म्हाका अशें दिसतालें बट नाव आय डोंट फील इट बिकॉज नाव आय नो की आजकाल म्युजीक कसलेंय चलता नो मॅटर वॉट युअर वॉयस इज. येस त्या फॉर्मेटांतले एखादे कैलाश खेर और सुफी फॉर्मेटांतले एखादे सॉंग आमच्या आयकुप्या खातीर. श्योर फरीदा खन्नुमाचे या लाइन सॉन्ग गायता. तुम ही सोचो जरा क्यों न रोके तुम्हें जान जाती है जब उठ के जाते हो तुम जान जाती है जब उठ के जाते हो तुमको अपनी कसम जाने जा बात इतनी मेरी मान लो आज जाने की जिद ना करो. वा सुंदर. संवसारांत बायल मनीस चंद्रार पावली सगळ्याक पावली पण गोंयची बायल मनीस जेन्ना गोंयची शिमो ओपून भायर वता तेन्ना पालकांक एक भंय आसता अस्तरी भुरगें एक तूं भुरगें म्हणून एक बायल मनीस म्हणून सगळ्याक भोंवता आसतना कितें आडमेळी आयली केन्नाय? म्हाका तरी अशें दिसता की हांव इतलें सांगपाक सोदतां की आय हॅव नेवर डिफरन्शिएटेड बिटवीन किंवा म्हज्या पेरंट्सांनी सुद्दां जेन्ना म्हाका अशें केन्ना सांगूं ना की तूं चली किंवा तुवें हें करूं जायना किंवा बिकॉज हांव आनी म्हजे सिबलींग आमी दोगांय चलयोच. सो माय पेरंट्स एस्पेशली किंवा एक फादर डॅडी आसता तांकां चड मातशें भंय उरता की आपले चली खंय भायर ट्रॅवलिंग करता किंवा हें. म्हाका अशें केन्नाच ऑड फिलिंग्स केन्ना येवना आनी इवन ट्रॅवलिंगाक सुद्दां आय फील दॅट अनलेस यू आर गुड एवरीथिंग अराउंड यू इज व्हेरी गुड. सो नो प्रॉब्लम इन दॅट. हांव हो प्रस्न सदांच म्हज्या शोक जी अशी अस्तुरी कोण येता तांकां मुद्दाम विचारता कारण आमच्या गोंयच्या पालकां भितर अजून तो मनांत खंय तरी भंय आसा आनी तो आपल्या भुरग्याक मुखार वचपा पासून आडायता. आमच्या पालकांनी आपल्या भुरग्यांक सुद्दां चली भुरग्यांक सुद्दां तांकां संवसार वेंगावपाक तांकां मळब वेंगावपाक तांकां जें कितें जाय तें सगळें दिवपाची गरज आसता. तो विश्वास दिवपाची गरज आसता आनी तो विश्वास जर दिलो जाल्यारच दिव्याबाई सारकी व्यक्तिमत्वां आमी घडोवपाक शकतात. दिव्याबाई मुखार वता आसतना पॅशन आनीक शिक्षण दोनी कशें पॅरलल व्हेलें तुवें त्या वेळाचेर? हो खुबश्या जाणांनी म्हाका इवन म्हजी फ्रेंड सुद्दां म्हाका रँडमली विचारता हो क्वेश्चन की तूं कशें मॅनेज करता हो. एवरी टायम हांव स्वताक अशें मानता की आय डिवायड माय सेल्फ की जेन्ना पॅशनाचें म्हजें जेन्ना काम आसता तेन्ना आय एम कंप्लिटली इन टू पॅशन. जेन्ना म्हजें प्रोफेशन किंवा हांव शिकोवपाचें किंवा शिकपाचें जेन्ना म्हजें रुटीन्स आसता तेन्ना आय एम अ नॉर्मल स्टुडंट. ओन्ली थिंक की हांव ल्हानपणाच्यान हें करत आयिल्ल्या कारणान म्हाका तें डिस्टर्बन्स केन्ना जावं ना ऑर आय हॅव ट्रायड टू मॅनेज मोस्ट ऑफ द टायम्स. सो मॅनेजींग किंवा शेड्यूल करप जेका आमी म्हणटा न्ही तें एक्चुली हांव पयलींच्यानूच म्हाका तें संवय कशी आसा पयलींच्यान. हय. आनी एक प्रस्न म्हजो असो कॉमन विचारता तुजे पिरायेचे जेन्ना म्हजे कडेन गॅस्ट येतात तेन्ना आनी तो तुका सारको लागता प्रस्न तो असो की खूब ह्या पिरायेचे हांव पळयतां जायते जाणांक एक अहंकार तयार जाता. आपूण कोण तरी व्हडलो म्हणपाचें आतां तुका एक नामना मेळ्ळा फक्त गोंयांतच न्ही गोंया भायर. आनी दिव्या नायक म्हणटा ताका फॉलो करपी खूब लोक आसात हांव जाणा हांवें पर्सनली पळयल्यात.
आनी आयज खुबशे जाण मुखार तुका खंयच्यान आदर्श मेळ्ळो काय म्हणल्यार ते तुजें नांव घेतात. अशें आसून सुद्दां पांय जमनीर कशें आसात? तोच नम्रपणा आनी सादेपणा. सर ते आय डोंट नो म्हळ्यार कशें आय एम नेवर एटिट्यूड सदांच म्हजो एक लेवलाचेर उरला आनी म्हळ्यार जशें हांव म्हज्या फ्रेंडा कडेन एक 10 वर्सां पयलीं आशिल्लें तशें हांव आजूय आसा. सो म्हजेर जितलीं फकाणां पयलीं उडयतालीं तितलीं फकाणां आजूय उडयता. सो हांव केन्नाच सेपरेट जावना किंवा हांवें अशें केन्नाच चिंतूना की आय एम डिफरंट फ्रॉम नाव आय एम डिफरंट फ्रॉम अदर्स अशें म्हजे कडेन आय हॅव नेवर रियलायज्ड ऑल्सो एट अ वेरी मोमेंट. आनी हांव इवन जेन्ना हांव देवाक पांय पडटा तेन्ना सुद्दां हांव सांगता की जितलें म्हजे कडेन आसा तें दुसऱ्या मेरेन पावोवपाक म्हाका फक्त एक एनर्जी आनी एक जिद्द जी म्हजे कडेन आसा ती अशीच कायम दवर. फक्त एटिट्यूड आनी हे एक्चुली केन्ना येता जेन्ना एट वन पॉयंट यू रियलायज दॅट तुमकां अशें दिसता की आपूण खंय तरी आतां पावलां आय हॅव टू स्टॉप एंड यू नो आपले वयर आनी आतां कोण ना. बट मोस्ट ऑफ द टायम्स जेन्ना इवन हांव आज मेरेन सुद्दां कॉम्पिटिशनांनी पार्ट घेता कित्याक एक वेळ अशें भायल्यान सुद्दां अशे लोक म्हणटा आसतलेच न्ही कारण की एकदां तूं परफॉर्म करपा लागलें म्हणटकर नाव शी इज आतां ते आर्टिस्ट जाले आतां ते कित्याक कॉम्पिटिशनान येतले. पूण तशें ना हांव आजून मेरेन कॉम्पिटिशनान पार्ट घेता आनी हांव फेलूय जाता. आय डोंट गेट प्रायजीस ऑल्सो. सो दॅट इज अ व्हेरी नॉर्मल थींग फॉर मी. आमचो हो शो पळोवपी पर्टिक्युलरली जी भुरगीं आसात तांणी हें लक्षांत घेवपाक जाय की खंयच्याय गजालीक कर्तृत्व जर तुमी मुखार व्हरतले जाल्यार ताका लिमीट नासता. आनी जेन्ना लिमीट ना म्हणून जेन्ना मुखार व्हरतात आनी तेन्ना नम्रपणा किंवा एटिट्यूडाक जेन्ना आपल्या व्यक्तिमत्वा भितर तुमी वाव दिनात तेन्नाच मनीस व्हड जावपाक शकता. कर्तुबानूय व्हड जावपाक शकता आनी मनीस म्हणून व्हड जावपाक शकता जें आमकां दिव्याबाईचे भितर पळोवपाक मेळटा सदां. दिव्याबाई आमी शो हांगा सोंपयतात. सोंपयता आसतना हांव तुका चड आनीक चड देव बरें करूं म्हणटा आमच्या शोक आयले म्हणून. पूण ह्या शोची सुरवात तुज्या एखाद्या धालो गिताच्या सादरीकरणान जातली आनी ताचे बरोबरच हो जो शो आसा आयच्या दिसा पुरतो सोंपतलो. तुका चड आनीक चड देव बरें करूं तुमच्या पळोवप्यांकय देव बरें करूं. एक ल्हानशें आमचें धालो गीत जावं दी आनी तातूंतल्यान ह्या कार्यावळीचो समारोप. शुअर. थँक्यू सर तुमी म्हाका इनवायट केलें म्हणून. धालांतली म्हजी फर्स्ट लायन जी हांव व्हेरी प्रावडली म्हणटा आनी मागीर थोडो ताका जोडून कणेरां एक येवची अशी म्हजी पर्सनल इच्छा. डन. थँक्यू. कार्तिक म्हयन्या मालोण पुनवे आनंद जालो गे मालोण पुनवे आनंद जालो गे जालो जाल्यार बरो जालो तुळशीक जागो करागे तुळशीक जागो करागे श्री धालो गे आमी धालांनी खेळोया गे आमी धालांनी खेळोया श्री धालो गे आमी धालांनी खेळोया गे आमी धालांनी खेळोया. सो हे कंटिन्यू जाता आनी मागीर आमी जेन्ना एक टॉप नॉच लेवलाचेर पावता तेन्ना मागीर आमी कणेरा कणेरा कणेर खुटी नारी ओगी पुलगासरी म्हज्या रेमक्याची खोड गड्या मोड रे रेमक्या रे लला चमकत यो. आनी मागीर हातूंतल्यान लास्ट लायन आमी जशी धाला मांडाचेर म्हणून आयच्यान धालो सोंपल्यो गे ह्या लायनीचेर मागीर आमी एंड करतात.